बेतानियाचो लाजार नांवाचो कोण एकलो मनीस पिडेंत आसलो. मारिया आनीक तिची भयण मार्ता अ, त्याच गांवच्यो आसल्यो. सुम्याक पोरमोळीत तेलान माखलो आनीक ताचे पांय आपल्या केंसांनी पुंजले. ती मारता तिचो भाव लाजार बरो नासलो देखून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें, सोमिया तुजो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हणलें, ये पिडेन तो मरचो ना. ती देवाचे मोहिमे खातीर आयल्या. तिचे वरवीं देवाच्या पुताकूय मोहिमा मेळटली. मारता तिची भयण मारिया आनीक लाजार हांचो जेजू मोग करी. तरी पूण तो बरो ना म्हूण जेजू खबर पावली तेन्ना आसलो तेजे सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो. त्या उपरांत जेजून शिसांक म्हणलें, आतां हिंगा बेतनी ह्या गांवांत एक फामील, 2 भयण्यो एक भाव. जेजू गेली. जेजूचो इश्ट आसलो कोण लाजार म्हणटाय तो, आनीक तो बरो नासलो. तर मार्ता आनी तेगे मारियान दोनी भयणांनी जेजूक सांगोंक धाडलें की जेजू दुसरी गांवां आसलो. आनीक जेजूक सांगोंक धाडलें तुगेलो फ्रेंड बरो ना, मातशें घरा यो. कित्याक जेजूचेर तेंगेलो भावाट आसलो की जेजू दुयेंसां सगलीं बरी कोत्ता. सगलो पिडेंत आसलेलो लोक, रोगांतलो लोक बरो जाताच हें तेंका बेस बरी खबर आसलोली. तर आतां जेजूक ही खबर मेळटा आनीक जेजू आसलोलो ते सुवातेर 2 दीस आनीक रावता. तर जेजू आतां 2 दीस आपल्यागेलें काम पड्या कार्य आसलोलें तें कोत्ता, सोडून धांवन येवंक ना. ही मार्त त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हणलें जेजून, आनीक एक पावट जुदेयांत वचूया. परतून आतां या म्हणटा जेजू. कित्याक जेजून ही खबर आयकिल्या. तो जेजू म्हणटा आतां शिसां म्हणटा चल या परतून या. शिसांनी जबाब दिलो, गुरुजी निकतेच पोरयान जुदेव तुका फातरावंक करताले आनीक तूं परत थंय वेताय. तर जेजू हे सारकें एटॅक करपा सारकें मांडो ना हाय. तर शिश म्हणटाय परतून तूं कित्याक वयता थिंगा, त्या फातरांनी तुका जीत मारपा सोदताय. जेजून परतीपाळ केलो. एका दिसा 12 तास आसात की ना. दिसाची चलतात तांचे पांय आदोल नात. कित्याक तीं ह्या संवसाराचो उजवाड पळयतात. पूण कोण रातचीं चलता जाल्यार तांचे पांय आडोळटात, कित्याक तांकां उजवाड ना. अशें उलोवन जातोच ताणें शिसांक म्हणलें जेजून, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, पूण हांव ताका उठोवंक वेतां. शिसांनी जेजूक सांगलें, सुमिया तो न्हिदला जाल्यार बरो जातलो. जेजून ताच्या मरणाची खबर केल्ली, पूण तो न्हिदेच्या विसवाची खबर सांगतालो म्हूण तांकां दिसलें. तेन्ना जेजून तांकां इस्पोश्ट सांगलें, लाजार मेलो आनीक हांव थंय नासलो म्हूण तुमचे पासत खुशाल जाता. कित्याक आतां तुमचो भावाट घोट जातलो. पूण चल या ताचेशी वचूया. आतां जेजू हिंगा मुद्दम 2 दीस आनीक सुबेज रावलो. तर आतां ही पळय खबर आहा ती जेजू शिसांक सांगतालो लाजार न्हिदोला, चल आमी ताका उठाया. पूण तेंका सोलें तो घडये दुयेंत जाला, रेस्ट घेता आसतलो, जातलो उठ्ठलो बरो जातलो. मागीर जेजून तेंका सांगिल्लें तो मेलो आनीक हांव थंय नासलो म्हूण
तुमच्या पासत खुशाल जाता. तर जेजू मुद्दम हिंगा 2 दीस रावलो. कित्याक जोरी तर जेजू रोखडो धांवलोलो, घोडये तो मोत्तां घोडये त्याच दिसा घोडये ना दुसऱ्या दिसा घोडये पावत आसलो. आनीक लोक म्हणपाचो हो सगलो ड्रामा चल्ला. आम्हां कोणाक खबर ना देखून की लाजार मेलो म्हणून गांवांत देखून सगळे गांवांक देखून खबर पावोंक ना. तेदो कितें आतां मोबायल वॉट्सॅप आहाय. एक कोण हिंगा मोत्ता रोखडी खबर UK सान गोंय पावता नाजाल्यार गोंय सान हिंगा पावता UK. एक मिनट देखूं नाका. हॉस्पिटलान कितें ट्रिटमेंट जाता, कितू सोर लायल्याय आनी कितू इंजेक्शन मारलें ती देखून खबर हिंगा मिनटाक लोकांक अपडेट कोता. हिंगसान नाजाल्यार थिंगसान हुंयसान. कितलो पयस आस तूं? 4000 किलोमिटर आसूं नाजाल्यार 6000 किलोमिटर आसूं, अमेरिका आसूं, गोंया खबर एक मिनटान पावता. पूण आदीं तशें नासलोलें. आदीं चलोन वचोन खबर दिवपा पडटाली. नाजाल्यार गाडवाचेर नाजाल्यार कोणाक घोडे आसलोले जाल्यार घोडे राजांकूय आसले आसतले. आतांचे प्लेन म्हळ्यार तेदनाचे घोडे. आतां तुमी जाणाय गोंया कितू लोकांको प्लेन आहाय ते. कोणा कडेन नाय. तर हे भाशेन आदीं संवसार चलतालो. तर एक गांवासान दुसरे गांव खबर पावपाक जायतो वगत लागतालो. तर एक दिसान खबर पावलो जाल्यार आनीक एक दिसान तो लाजार बरो जालोलो मन्नांतलो. तर मेलोलो जीत तर केलोलो घरा आसतना पुचिनी फुडें. तर लोक म्हणपाचे हेणें हें फकाण केलां. हे दोगो इश्ट जेजू आनी लाजार इश्ट मेळोन ही सगळीं लोकांक धोंगीपणां फटोवपाचें काम कोताय म्हणून हे कोण चड करून हे जेजू फातरापा भोंवताय ते जिदेव म्हणटच हे सगळे ज्यूस तेंगेले पाद्री आनीक पाद्रीन पण कोणाक जेजू हाटल्यान लायले दवरपाक ते मनीस चामच्या बडवा म्हणटाय ते तेंगेले ज्यूस पाद्री गेले. तर हेका लागून जेजू मुद्दम 2 दीस रावलो. कित्याक लोकां गेलो भावाट सारको ओकोंड आनीक घट करपाक. तर जेजू हिंगा वयर कितें म्हणटा 9 हितू वेर्सांत जेजून परतीपाळ केलो एका दिसाक 12 तास आसात की ना. दिसाची चलतात तांचे पांय आडोल नात. तर जेजू हिंग कितें म्हणटा जो मनीस स्वतान चलता पवित्र आत्मो होली स्पिरीट तेजे भितर आहा म्हणटच तो पवित्र आहा. एक पूण पातक कोना ना म्हणून तो वोगोच पवित्र जाला म्हणून न्हिदोन रावना. पूण जेजूची खबर परगडटा, शिकयता आनीक अजापा मिलाग्री कोता. तर हें तर मनीस कोता जाल्यार जेजू म्हणटा त्या मनशाक केशलीच भिरांत ना. जेजू हेंच कोतालो आनीक शिसांनी जेजूक भिवयलो. चोय जिदेव तुका मारपा रावताय आनी थिंगा वयची न्ही. पोत्तून आनी जिदेवांत आमी वयची न्ही. लाजार मेला वो कितें जाला बर ना आसूं सोडया तेका. तूं कित्याक हें रिस्क घेता बेश्टे. तुका इतुली पाटे तेणी फातर काडले तुजे मारपा. पूण तूं लुटींतल्यान लोकांचे लुटींतल्यान तो चड लोक तो 10, 20, 30 हजार लोक हे लुटींतल्यान जेजू तेंचे भितरल्यान कोण जेजू गेले उतर मानताले तेंचे भितरल्यान जेजू कोळसोरोन वयतालो. तर आतां आनीक तूं कित्याक रिस्क घेता. पोत्तून जिदेवां कित्याक वयता तूं ते गांवांत. तर जेजूक ते भिवयताय. तर आमी जो मनीस जेजूची खबर परगडटा तेका भिवपाची कांय खबर ना. स्वत जें बायबलाचेर बरयलोलें आहा स्वत तें आमी शिकोवपा जाय. म्हाका कसली भिरांत वता वो हांवें कोणाचेर उलयलें एश म्हणून हांवें ओगे रावपा शिरीपणा एश कोन्न भिवोन. जेजू हिंगा सांगोता एका दिसाक 12 तास आसात की ना. दिसाचें चलतात तांचे पांय आडोल नात, हातरां आड नाय. कित्याक तीं ह्या संवसाराचो उजवाड पळयतात. जो उजवाड म्हळ्यार कितें तूं पवित्र आहा. पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा. देव तुजे भितर आहा. देव बाप पुत्र आनीक पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा. म्हजे भितर आहा तेश कोन्न तुजे भितर येतलो जेन्ना तूं पवित्र जातलो. तर ह्या मनशाक कसलीच भिरांत दिसना. कित्याक कोणाच्यान म्हाका हात लावपाक जायना. देवागेलो प्लान शांती पावोपर्यंत जेजूचे भाशेन जेजून 3.5 वर्सां मिनिस्ट्री केली. इतली मिनिस्ट्री संवसारांत पुरो आहलोली जेजू गेली. आख्खो संवसार आतां पवित्र जाला. चोय लोक आतां मुद्दम मान नाय म्हणून सांगाय तुमी. लोक जेजूचेर
फोटयो आनीक सगळें वायट उलयता कित्याक ते जेजूक माननाय स्वत ताका कोडू लागता आनीक स्वतान ताका जियेपाक नाका कित्याक तेगेलें वायट सगळें सोडूंक पडटा तेंगेले पडे ते कितें टेररिजम कोताय वो कोण हातरा नमस्कार कोताय ज्यूस चुयाय तुमी तकली माताय थिंगा इस्रायला वचोन व्हिडिओचेर चुया युट्यूबाचेर तर ही सगळीं नाटकां कोन्न तांकां पातकांत रावलोले जाय ही सगळीं वयलीं नाटकां करून तांकां मेकळी जावपा जाय पूण पातक सोडपाक नाका जरी तो सगळो लोक तर जेजूगेली तर खबर मानलेलो जाल्यार आख्खो संवसार पवित्र जावपाचो आनीक देवागेली येवजण सगळ्या लोकांक स्वर्गार व्हरपाची ती शांती पावपाची तर जेजू म्हणटा हिंगा तुगेलो टायम येयल्या बरोबर देवाचें कार्य तुगेल्या जिवितांत पळय तुवें करपाचें आसलोलें तें केल्या बरोबर तुका मरण फावना कितको न्हू जेजूचें काम कार्य देवागेलें कार्य म्हळ्यार आमकां जेजून सांगिल्लें तें वचात सगळ्या संवसाराक खबर परगट करात म्हजें शीस करात तांकां शिकयात तांची दुयेंसां पेस्त पिड्या सगळें पयस करात तुमी हात दवरतलीं तांची दुयेंसां बरीं जातलीं तुमी सेरप्यांच्या हातीन दवरतलीं पूण तुमकां भिरांत दिसपाची ना तुमी वायट वतम्याक देंवचारांक धाडायतलीं आनीक ते वेतेले हेच कोन्न हें तरी आमी कार्य कोनाय आनी हें कोण आसतो पळय मेले ते सगळे इफेरनात सारके शुअर हितून कसलो दुबाव ना तूं म्हणटाय ते एक्सिडेंटान मेले ओर ल्हानपणी मेले ओ गोळ घेवन मेले ओ रीख पिवन मेले ते देवान तितलें तांकां जिवितांत रचिलोलें ह्यो सगळ्यो फकाणां ह्यो फोटयो तुमी देंवचार उलयताय ती एशे कोन्न पळय उलयताय तेंच्या भितर देंवचार आहा तुमी कातोलीक नांवाची पूण कोण रातची चलतात जाल्यार दावेर्स तांचे पांय आड्डोलतात म्हण हातरां आड्डोताय कित्याक तांकां उजवाड ना तर पळय जो मनीस कातोलीक पळय पवित्र ना जाल्यार तो हिंगा आड्डोन आड्डोन मरपाचो वायट येवन सगळें पेस्त पिडा गोरीबसाण येवन सुण्याच्या पिशाच्या सुण्याच्या भाशेन मरपाचो कित्याक तांकां उजवाड ना तुमच्या भितर पवित्र आत्मो ना उजवाड म्हळ्यार कोण जेजून म्हळ्यार आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड तर तूं जेजूगेलें सगळें कार्य कोता हांवें आतां सांगिल्लें तें कोत जाल्यार तुज्या भितर पवित्र आत्मो येता आनीक पवित्र आत्मो येतोच तो तुका आदार कोता हेल्पर म्हूण सांगिलां जेजून आनीक मागीर हेल्पर तुज्या भितर येयलो जेजून सांगिलां हांव आनीक म्हजो बापूय येवन तुज्या भितर आमचें ठिकाण करतले तर हें पळय ठिकाण देवागेलें 37 त्रिदादीचो एक देव हेजें ठिकाण आमच्या भितर ना जाल्यार तुमी सगळीं वायटांत आनीक त्रासांनी गोरीबसाणीन तुमी लॉबदो नाहाय आनीक तुमचेर मरण केदोणां येतोलें तें सांगोंक जायना पूण म्हजे भाशेन पळय काम कोत्ता तो काम आपलें करीत रावतलो देवाचो टायम येवपुऱ्यान ही तुमी वायटान मेले तांकां देवान वयलें म्हूण नाकाय ती जेजूचो वावर कोता आसतना ती मेलोली नाय तांकां कोणें शूट कोन्न ना बॉम्ब घान ना जाल्यार आनी कितें कोन्न तांकां मारलोली नाय ती एक्सिडेंटान मेलें दुयेंसांनी मेलें एक पिन मेलें गोड मेलें हें सगळें देंवसरा गेलें आनीक ती डायरेक्ट इफेरना गेलीं तुमी तेंचे पासो ती मिसां बिसां कांय भेटोवपाच्या भानगड्या पडनाकाय ही सगळीं फकाणां मनशान आपल्याचें जिवीत तूं स्वर्गार वयतलो इफेरना वयतलो तुगेलो सोल घेवन तें मनशाच्या एकल्याच्या हातींत आहा आमच्यान कोणाक खूंय पावोवपा जायनाय ती संवसारांत आसतना देखून आमच्यान पावोवपा जायनाय वो आमच्यान तांकां कन्वेटेर करपा जायनाय आमगेल्या रिती देखीचे आनी आमी जेजूचे भाशेन वावर कोत्ताय तें चोयन तेणी ती खुद कन्वेटेर जातली आमच्यान धाडायन पिकोवपा ती पोपाय न्ही एक मनशाक देवान हक्क दिला तेका जायते भाशेन जिवीत जियोवपाक 16 जोवळो म्हणलोल्या तोमासान आपल्या वांगड्या शिसांक म्हणलें आमी वचुया ताचे बरोबर आमी मोरया आतां हे फातरापा जुद्या भोंवताय म्हणून सगळे शीस
बेस बरें जाणाय कितुले पाटी तेणी जिदेवांनी इस्रायल लोकांन ज्यूस म्हणटाय ते आतां तेणी कितुले फाटी फातर काडले ते जेजूक जीत मारपाक आनीक तो फातर चुकोन सायडी शिसाच्या तकलेचे एक पडलो जाल्यार तोय थिंग मेलो एक फातर पुरो मनशाक मरपाक तुम जाणाय डेवीड म्हणटाय तो बायबलाचे हात चुये गोपणीन एक फातर घालून तेणें व्हडल्या जिगांत मनशां मारलो गोपणी फातर चुयाय तुमी आनी मोठे फातर तुजे तकलेर पडप म्हळ्यार तूं मरपाकूच जावो सारकें तर शिसान म्हणलें चल आतां जेजू या म्हणटनी आनी आमी कोतले कितें आमी आतां इतोस जालीं तेच्या फाटल्यान भोंवताय तेका आतां आमी सोडून दितले चल आमी या आनी आमी मोरया फातर आमचेर पडले जाल्यार आमी मरपाचें आनी आमकां चान्स ना आमकांय 12 जाणांक जेजूच्या बारबर ते फातरान मातले सगल्यांक 17 जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक समाधींत घाल्यार 4 दीस जाले म्हूण ताका कळ्ळें तर आमकां कितें कळोन येता की ज्या दिसाक मार्तान आनी मेरीन खबर धाडलोली लाजार बरो ना जेजू यो आमच्या घरा यो पोत्तून तेका बरो कर खबर धाडलोली त्या दिसा घोडी जेजू मेलो लाजार मेलो ते दीस कित्याक वचपाक एक दिसा पूण वाट आहलो थिंगा पावपाक आनी जेजू 2 दीस रावलो म्हणटोच 3 दीस जाले आनी येवपा आनी एक दीस 4 दीस तर हिंगा मेलो आनीक पुल्लो जाल्यार 4 दीस लागताय 4 दीस जाले हेचोय समाधींत गायल्यार 4 दीस जाले म्हूण जेजू कळ्ळें आतां आमी गोंयांत आमगेली पद्दत आहा मनीस मेलो जाल्यार मरण आमी दुसऱ्या दिसाक दोताय म्हणटोच 24 वरां भितर 24 वरांच्या वयर कूड आदीं घरांत 2 आहलीं कित्याक कूड कुसताली 24 वर जालीं कूड मनशा गेली बिगडोंक लागोता कुसपा लागोता मेलो मनशाची तर हेका लागोन गोंयांत पद्दत आहा घरांत मनीस मेलो जाल्यार बरे भाशेन आमच्यान मरण 24 वरांचे भितर करपाक जाता रातयान तर मेलो जाल्यार सकाळीं नाजाल्यार दनपरां तेजें मरण जावपा जाय दुसरी रात वचपा शिरीपणा जरी तर आयज सकाळीं मेलो 10 इकरांक हाल्यां तुवें 9-10 मरण दवरपा जाय अशें करून ही पद्दत आहा ना सायन्सा दवरपा जाता बेगीन मेल जाता सकाळीं 9-10 मेल जाल्यार तर हे पद्दतीन आमी चलोन येयले कित्याक मनशा गेली मनीस मेलो म्हणटोच कूड बिगडोन काबार कितू दिसांनी 24 दिसांच्या उपरांत म्हणटोच एक दिसा वयर मनशा गेली कूड आनीक उन्न ना दुसऱ्या दिसाक तिसऱ्या दिसाक चवथ्या दिसाक म्हळ्यार काबार फुलोन मोठ जातलो पोसकोट जातलो आनीक सगलो वास आनी किडे पडले कुडीक 4 दीस म्हळ्यार एक दुकोर तुमगे घरा मेल जाल्यार चुये चुकोन तुमकां तर उगडास नासतना मन हूंय 2-3 दीस जाले कुसोन जाल्यार तें फुलोन कितू मोठ जाता आनीक सारकें काळी जाता आनीक तेका मूस आनीक सगळे हें तें पडटाय हाच्या लागताय म्हाजी तर हिंगा मेल जाल्यार लाजार 4 दीस जाले बेतानिया जेरुजाल्याक लागींच आसली सुमार 3 किलोमिटरांची वाट 3 किलोमिटर म्हळ्यार जाणाय तुमी चलोन 2-3 वर लागतली म्हूण तूं पूण हिंगा आतां हो मेल्यार लाजार मेल्यार 4 दीस जाले आनीक जायतीं जुदेवकारां मार्ताक आनीक मारयेक तांचे भावा पासत पाचारूंक आयिल्लीं तर मेल म्हणटोच लोकांक जेन्ना खबर मेळटा लोक मोन्ना पावना पयस आसता आदीं न्यूज रोखडो मेळनाहलो कानार पडनाहलो तर जेन्ना खबर मेळटा तेंगेलीं कामांतली ती मेकळी जाली म्हणटोच धांवन म्हाजी लोक पाचारूंक वयता 20 जेजू येता म्हूण आयकून मारता ताका मेळूंक गेली पूण मारिया घरांत बसून रावली मारतान जेजूक म्हणलें सुमिया तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो आनीक अजून पर्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलें
देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. असली खबर आमी आनीक एक वेरसां आयकिल्या येसो खबर. तो पॅरलायज जालोलो मनीस, ताका हांतरुणाचें घाण हाडटाय पॅरलायज मनशाक. आनीक तो हांतरुणाचेर हाडलेलो मनीस तो जेजूक म्हणटा, जेजू तुका जाय जाल्यार तुजी खुशी जाल्यार तूं म्हाका बरो कर. जेजू मागीर ताका म्हणटा, उण्या भावार्थाच्या मनशांदो. तो जेजू तांकां कित्याक म्हणटा उण्या भावार्थाचें म्हणून, कित्याक इतलो तेंप जालो, वर्सां जालीं. जेजू लागीं कोण वायट येता वो दुयेंत येता वो पिडेंत आहलो मनीस येता तो बरो जायन वयतायच. पूण हिंगा सिट्युएशन मातशें दुसरें आहा मार्ता मारिगे भावा मदें. आनीक जो दुयेंत आहा मातशें सिट्युएशन चड गंभीर आहा. हिंगा मेल्या लाजार 4 दीस जाले. आनीक कसलो बोरवोसो आनीक हें म्हणटा तें कांय ना. 4 दीस म्हळ्यार मनशाक आनीक कांय ना मुत्री. तर हिंगा मार्ता कितें म्हणटा जेजूक, आतां तूं येन कांय फायदो ना. तर मार्ता म्हणटा आतां मार्ता धांवन येयली जेजू बोले. आनीक मार्ता गेलें मारी गेलें जाणाय तुमी आनी एक वयर आहा तो बायबलां. मार्ता कुयजनांत रांदून बिजी आहलोली जेजू कितें करपाक खावपाक पिवपाक जेन्ना जेजू तेंगेर विजिटाक गेलोलो. ही एक खबर आहा बायबलाचेर. आनीक मारी जेजूच्या लागीं बसून जेजू गेलें प्रवचन आयकतालें. तेगेली भयण मार्ता गेली. तर जो मनीस देवा गेली थोडे खबर आयकना मार्ताचे भाशेन, आपल्या गेल्या कामां संवसारांत गुल जालो आहा, त्या मनशाक संवसारांत आनी कांय बरें येवपाचें ना. तेज्या मोतीन फकत दुबाव आनीक देव आपल्या गेले मागणें आयकोना हें तेगेले मोतीन आसतलें हें मार्ता पळय उलयता तेशें कोन्न. तर देवा गेले उतरांत आमी येवपाचें आनीक रावपाचें आनीक दुसऱ्यांक शिकोवपाचें भोव म्हत्वाचें. तूं आपण पवित्र जालो, आपण पातक कोना, आपल्याक कोण दुस्मान नाय, आपण आहलोले जाल्यार सगळें भोगशिले, हें ल्हान भुरग्यांगेले भाशेन खबर जाली. पूण तूं थंय ओर ल्हान भुरगें जेजूगेली खबर तर दुसऱ्यांक परगोटना. दुसऱ्यांक पळय तेका फ्रेंडां सांगताय वो शेजारी सांगताय तेंगेली बारबोचीं ल्हान भुरगीं बरीं नाय, वो घरांत तेंगेले प्रॉब्लेम आहा, तीं व्हडल्यां सांगपाक पावनाय म्हणून सांगपाक जायना. ल्हान भुरगीं तीं एकामेकाक उलयताय आनीक तेंकां सांगताय ही खबर. आनीक तीं तेंगेले खबर एशी आयकोताय तेशी भायर सोडून दिताय. ही तुमी म्हणटलीं हे भुरगीं पवित्र तीं कांय केलो ना, तेणें वायट केलो ना. तर तेंचेर दुयेंस कितें येताय भुरग्यांचेर. हें माय पाय कोत्ता पाप भुरगीं दिताय जाप. हेजी सोजमणी म्हळ्यार कितें, तुमी पळय कितें कोताय जिवितांत माय पाय तें तीं सगळें दोळ्यान चोयताय. तेंगेले तकलेन तें बसता, काळजां वयता आनीक तेंगेलो आत्मो म्हळ्यार सोल आहा तो सारको हेणें प्रॉस्पर जाता. कितें वायट तुमगेले देखीन माय सोल प्रॉस्पर्स म्हणटाय. जें पळय तूं पळय कितें चोयता, आयकोता, भोगिता तेजेर तुगेलें वायट सगळें निर्मूण जाता तुगेले कुडींत भितर. आनीक एका म्हणटाय तुजे भितर वायट आत्मो आहा. हांव सदां म्हणटा तुमचे भितर वायट आत्मो आहा. एकलाक तें ल्हान भुरगीं देखून 6 म्हयन्या भुरगीं देखून तें देखून पातकां आसोता. कित्याक माय पाय पळय पोटां पळय झोलून गेलोलो ते दिसान तेगेले पोटांत सगळें तुमगेलें रिकॉर्ड जालो आहा तेगेले सोलांत ओतम्यांत. ओतमो म्हणटाय आमी इंग्लीश कोंकणीन, पूण आसूं हांव सोल म्हणटा इंग्लिशीन. सोलांत तेगेलें सगळें रिकॉर्ड जालो आहा. कित्याक जें माय पाय पळय कोताय तें सगळें तेगेलें फॅमिली पळय घडटा तें रिकॉर्ड जाता. भाव भयण झगडटाय मागीर तें झगडों लागता. एशको खबर त्यो. तर 1 म्हयन्याच्यान बातिजा दिताय खरो, पूण बातिजा दिन देखून परतून तें भुरगें देवाच्या उतरांत आसना. कित्याक माय पाय गेली रीत आनीक देख तिची चालू आहा पोन्नेली
जेन्ना तें कुसम्यांत रचोन येयलोलें. तर हे मामा डाडा लागून ही 6 म्हयन्याची वा 1 वर्साची देखून भुरगीं इतुली नाटकायन, इतुली कुन्नाटकायन, इतुली जेलसी म्हणटा इंग्लिशीन ती तेंगेल्या भुरग्यांगेल्या जिवितांत भितर सोदता. आनीक ती म्हाजी शेजऱ्यांक तोरी भुरग्याक तर बरें केलें ओर एक सोकला दोन शेजऱ्या भुरग्या उबाली जाल्यार मागीर तुमी जाणा केसो बोब केसोले घरांत मागीर केसोले बोवाड जाता ते ल्हान भुरग्यागेली. तेका चलों जायना ना म्हूण धांवपा जायना पूण तेगेली बोवाड आख्खें घर हालयता. कित्याक देंवसार तेगेले भितोरी आहा. तर ल्हान भुरगें तुमी म्हणनाकाय पवित्र आहा म्हणून ना, हो तुमगेलो सारको गैर संबंद म्हणटाय तो. 23 जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव 9व्यान जिवो जातलो. 24 मार्तान जेजूक म्हणलें तो निमाण्या दिसाक पुनर्जिवंतपणाच्या सोमयार 9व्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणा. तर मार्ता जाणा पोन्नो कोरा जाणा तसोच नवे कोरारांत पळय जेजू त्या दोणांक कितें शिकयतालो तेंय मार्तान थोडें भोव आयकलां. कित्याक तें कुजनां रांदपाक बिजी आसतालें म्हणटच थोडें भोव तेज्या कानार पडलां. जाणा तें सारकी तेका खबर ना येशी म्हणून आमच्यान म्हणपा जायना की तेजो इंगातें आमकां सांगोन दिता की आपल्याक खबर आहा की पुनर्जिवंतपणाच्या सोमयार 9व्यान जिवंत जातलो तेगे भाव लाजारस पळय मेला 4 दीस जाले तो. आनीक मागीर तेज्या पयलीं कितें जाता हेंचोय मारता जेजू कितें म्हणटा तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. 21 आनीक अजून फुऱ्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. तर आतां मारता हिंगा भिवून आपल्यागेलो निमाणो सुस्कार सारको दुखीचो जेजू आपल्यागेल्या दुखांत वांटो घेवपाक येसो येयला आतां हितू पयस तेका लागून मारता धांवोन जेजू बोली गेलें. आनीक जेजू एशें कोन्न शीण करपा लागोलें. पूण मेरी जी भयण जेजूगेली खबर आयकताली जेजू जेन्ना तेंगेर येता जेजूगेलें प्रवचन म्हळ्यार प्रिचींग आयकताली जेजू कितें शिकयता तें. आनीक तेका लागून तेका कसलीच भिरांत नासलोली. तर तें घरा रावलें तें मुखार जेजू येता म्हूण खबर आयकोन धांवोन जेजूक मेळपाक थिंगा जेजू सांगपाक वा रडपाक की आमगेलो भाव मेलो एशें म्हणून कांय सांगपाक येवना. तर तेका जेजूचेर इतुलो भावाट आनीक विस्वास आहलोलो. तर मारता म्हणटा तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. तर ही खबर आमकां जेजून सांगिल्ली. आतां आमी देवा लागीं म्हळ्यार देव बापाच्या लागीं जेजूच्या नांवान मागशी तितलेंय आमकां देव दितलो. पूण हिंगा कायदो कितें? कायदो म्हणल्यार तूं पवित्र कातोलीक आसपाचो हो कायदो. तूं तर पवित्र कातोलीक ना तुका संवसारांत एक देखून रोजार तुज्यान करून तें मेळोवन घेवपाक जायना. कातोलीक पवित्र तूं ना जाल्यार सारकें हांव इस्पश्ट म्हणटा तें कोण सांगता सारकें उगत कोण हेतून लिपोवपाचें आनी कांय ना. तूं तर कातोलीक पवित्र ना तुका संवसारी जिवितांत कांय ना सगळें वायट वायट वायट. तर मारता म्हणटा म्हाका जायती खबर आहा की लाजार परतून जिवन जातलो निमाण्या दिसाक. तर आतां आमी मुखार या जेजून मारताक परतीपाड केलो पुनर्जिवंतपण आनीक जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावाट दवरतात ती मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं आनीक जी कोण जिवीं आसात आनीक म्हजेर भावाट दवरतात ती सासनाक मरची नात. हो भावार्थ आसा मूं तुका? जेजू आतां हिंगा मारता सांगता कित्याक मारतान तें उतर घेयलोलें वयर मारतान हिंगा जेजूक सांगिलां लाजार निमाण्या दिसाक पुनर्जिवंतपणाच्या सोमयार
नव्यान जिवंत जातलो पुनर्जिवंतपणाच्या सुमयार आनी जेजू आतां तेगले मारतागले ते लाजारागे भयणीगलें उतर घेवन जेजू मारता सारकें सांगता पुनर्जिवंतपण तूं पळय उलयता पुनर्जिवंतपणाचे सुमयार तुमी पळय जी तुमकां पळय कितें समजिकाय मेळ्ळ्या पुनर्जिवंतपण आहा म्हणून आनीक ते म्हणटा जेजू म्हणटा आपुणूच पुनर्जिवंतपण आनीक जिवीत हांवूच म्हणटकीर आमी पळय आतां संवसारांत जिवीत जियेताय ती मारता आनीक ती संवसारांत पळय जितलो लोक जियेता तो म्हणटा जेजू आपुणूच हें जिवीत पळय आमकां संवसारांत दिलां तें जेजून दिलां जायते फाटी सांगिलां हें शिकयता आसतना एवांजेल हांवें जायते फाटी सांगिलां की जेजू आमगेलो रोचणार हेका लागून जो मनीस जेजूक नाकारता तो आपल्याच्या पांयाचे कुराडी मारता सारकें सोंपें कित्याक जेजू आनी असो हिंग लिपयना असो डायरेक्ट सांगिलां पुनर्जिवंतपण आनीक जिवीत हांवूच हिंगांनी उतरां आनी लिपोयन आनीक आड घान आनीक डबल मिनींग हिंग उतरां ना हिंचोय पुनर्जिवंतपण म्हळ्यार कितें तूं स्वर्गार वयतलो तो मरोन तुगेलो सोल ना जाल्यार तो इफेर्नल आसपाचो तेका जिवीत म्हणना इफेर्नल आसो तेका तें पुनर्जिवंतपण न्ही तें तो तुजो दुयेस आनीक तुवें थिंगा इफेर्नांत लासपाचें सासनाच्या सासनाक सोदांकाल तें आनीक जिवीत सोंपोना लासपाचें कोश्टाचें ताण लागोता सगळे कुडीक सगळे कोश्ट ते सासनाच्या सासनाक तुका थिंगासोर भोगूंक पडटाय इफेर्नांत तेका पुनर्जिवंतपण म्हणनाय पुनर्जिवंतपण म्हळ्यार स्वर्ग तुगेलो सोल स्वर्गार वयता बरें जिविताक वयता संवसारांत कूड मोडटा पूण तुगेलो सोल बरें जिवीत देवाचे बरोबर जियेपाक सासनाच्या सासनाक केदें व्हडलें गिफ्ट तें चुयाय आमी संवसारांत एक घर बाट बाय भुरगीं इतलें आमगेलें संवसारांत उरलें आमच्यान सांबाळूंक जाता इतलें पूण सोर कितें सासनाच्या सासनाक ही संवसाराची आमगेली राजवट आमी चलोवपाक सोदताय संवसारांतू ती थोड्या वर्सांची कोण 20 मोताय कोण 30 मोताय कोण 40 मोताय कोण 50 मोताय कोण 60 आनीक चुकोन कोण उरले जाल्यार 70 धरया चल इतली आमगेली राजवट संवसारांत जो जेजूचेर भावाट ठेव ना तो तेगेले हिंगा इतलें काबार डेड एंड तेगेले आनी तेका मुखार फुडार ना संवसारूच तेगेले डेड एंड मागीर थिंगसा इफेर्नल आसपाचें वचोन जेजू मारताक परतीपाळ केलो पुनर्जिवंतपण आनीक जिवीत हांवूच तर हिंगा जिवीत संवसारांत उरलें जिवीत संवसारांत पड जियेताय तें जिवीत आमकां जेजून दिलां हें गिफ्ट ऑफ लायफ म्हणटा तें देव बाप देव पूत आनीक पवित्र आत्मो तिगोय मेळोन आमकां रोचताय जेनसीस वचोन चुये 1:24 1:26 चुये ती मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं तर आतां मोत्री पुनर्जिवंतपण जातरी आनीक जिवीत आहा हें म्हणटा संवसारांतूच जिवीत तर जेजून म्हणलां ती मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं ती आनी मन वत्म आनी मन ना जी कोण म्हजेर भावाट दवरतात ती मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं म्हणटच ती स्वर्गार सूख भोगतलीं जिवीं आसतलीं म्हळ्यार कितें ज्या मनशाक जिवितांत संवसारांत पळय बरेपण आहा सगल्यो सवलत्यो आहाय बऱ्यो बऱ्यो वस्तू ते कडेन आहाय ते म्हणटाय लायफ इज लायफ म्हणटच मुगेलें जिवीत बरे भाशेन चलता एका जिवीत म्हणटाय ना जाल्यार लोक जीव दिताय कित्याक त्या कडेन जिवीत आनीक हें फुडें व्हरपाक जायना तेगेलो पळय प्लान आसलेलो तो हिंगा प्लानाचेर तेगेलें सगळें वायट जालें आनीक तो प्लान आनीक शांती पावपाक जायना म्हणटच लोक जीव दिताय जायतो लोक डिप्रेशना वयताय जायतो लोक ड्रग्स घेताय वो सोरो पिताय सिगरेट हे नशा लागताय कित्याक तेंच्यान आनीक जिवीत सारूंक जायना तेगेलें जिवीत काबार तेणी आतां जिवीत वायटाक ते लोबदोले सगळे तर
कातोलिकांय वायटाकू लोबदोलें हें सगळें टीव्हीचेर पडे युट्यूबाचेर पडे दिश्टी पडा आमकां सोशल मिडिया आनी कांतरां तियात्र आनी हें सगळें तें वायटा लोबदोलें ती तांकां आनी जिवीत हिंगा तेंगे जिवीत म्हणटा तें संवसारांतलें काबार ती तेजो गुलाम जालें आतां गुलाम जालें तेंचो एक जिवीत म्हणनाय जिवीत म्हणटा तें खुशाल बरीत आनंद बरीत दुसऱ्यांक आदार करपाचो हेका जिवीत म्हणटाय जेजू कितें म्हणटा ती मेली जाल्यार जिवी आसतली 26 आनीक जीं कोण जिवी आसात आनीक मोजेर बावाट दवरतात ती सासनाक मरची नात तर जेजू म्हणटा की आतां तुमी मोजेर पयलो बावाट दवरपाक जावो सगळ्या लोकांक A to Z हितून हांव तुमकां कातोलीक म्हणून सांगना कित्याक जेजून पळय म्हणलां तेंचे हांव उलयतां आनीक जीं कोण जिवी आसात एक एक मनीस पळय रुचणां देवागेली आतां पळय जिवी आहा तेंची जेजू खबर उलयता आनीक मोजेर बावाट दवरतात म्हणटच पवित्र कातोलीक तुमी जायन चलताय आनी आनी कांय ना तितून सांगपाचें एकूच पवित्र कातोलीक ती सासनाक मरची नात तर आतां जेजू हिंगा आमकां जिवी आहाय त्या मनशा वयल्यान उलयता 26 आनी 25 जेजू कोण मेलें तेंचे वयल्यान उलयता की लाजार मेलो आनीक तो आपल्याचेर कोण बावाट दवरला तो मनीस स्वर्गार गेलो म्हणून आनीक जेजू कितें म्हणटा 26 जो मनीस आतां जीत आहा तेणी म्हजेर बावाट दवरपाकू जाय ना जाल्यार ताका सासनाचें सूख ना मोजेर बावाट दवरतात ती सासनाक मरची नात तर आमी जेजूचेर बावाट दवरप म्हळ्यार कितें जें जेजून आमकां सांगिलां देव बापान सांगिलां ओल्ड टेस्टामेंटां 10 मानामेंट दिल्ले ते आनीक जेजून पळय जिवीत कितें करून सारलां ते भाशेन बावाट दवरत्या मनशा भाशेन आमी ते भाशेन आमी जियेताय आमगेली सगळीं यूथ कोणाचे बावाट दवरून आहाय ती चोयाय तुमी कोण सेलेब्रिटी व्हडले सेलेब्रिटी ना जाल्यार आमगेले गोंयचे सेलेब्रिटी लोकल कोणू जावं ते जाणाय तुमी कोण ते तियात्रिस्ट आनी हे कॉमेडियन आनी कोण काडटाय तें सगळें तेंचेर बावाट दवरून आहाय तर ती आनीक सासनीक जिवीत आनी काडपा न्हय तेंगेले आयडल म्हणटाय ते जाले ना चोय इंटरव्यू येता जायते तुगे आयडल कोण कामय जाता इंटरव्यूआची ती सांगताय मुगेलो आयडल हो मुगेलो आयडल तें तेका बरो वॉयस आहा तें बरें एक्टींग कोता तो बरें कॉमेडी कोत्ता तो बरें तियात्र बरयता ही तेंगे आयडल तेणी हिंगा काबार जावपाचें तेका आनी मुखार आनी कांय ना कित्याक तेणी बावाट काडला आनीक तेंचेर दवरला जो मनीस जे भाशेन आपल्यागेलो बावाट दवरून चलता संवसारांत तें तेका फावो जाता तुवें तो संवसारी वस्तूंचेर संवसारी मनशांचेर आनीक तेंगेले कन्यांचेर आनीक तेंगेल्या जिविताचेर तुमी तो बावाट दवरलो जाल्यार तुमी तेंचे भाशेन पिश्यांच्या सुण्या भाशेन मरपाचीं ना जाल्यार जेजू कितें सांगता आपल्याचेर बावाट दवराय दोनी ऑप्शन आनी तीन मोदें ऑप्शन आनी ना जेजू वयलो बावाट काण तर तुमी दुसऱ्यांक चोयन दुसरें आयडल कोन्न दुसऱ्यांक कॉपी कोन्न दुसऱ्यांगे मिमिक्री कोन्न तर तुमी जियेवपा लागोली जाल्यार तुमचें निसोणटोन आनी तीन मोद उतर ना एकूच जेजूचेर बावाट दवर ना जाल्यार तुका जाय ते भाशेन जिवीत जिये तेजें मरण तेका आनीक दुसरें उतर आनी कांय ना तेजें निसोणटोन त्या मनशांचें जीं कोण जेजूचे भाशेन काम कोनाय तेंचें निसोणटोन आनी तितू आनी हांव तुमकां आनीक शुगर मान साकर मान आनीक बटर मान तुमकां हांव कांय सांगना हिंगा तुमी मिसा वसाय आनीक हेर सगळें कोराय तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना तुमी स्वर्गार वयतलीं एश कोन्न हांव तुमकां हें हाल्स आनीक हें पोत्तें आनीक हें देंवसरा गेलें तुमकां हांव सांगूं येयलो ना तुमकां हांव स्वत सांगपा येयला तुमकोडे जाता जाल्यार जिवीत बोदोले आतांचे आतां फाल्यांचो दीस तुमकां पळोवपाक सारकें भोव कठीण चोयलाय तुमी गोंय लोक कितको मोत्तो तर जेजू मार्ता कोडे विचारता हो बावाट आसा म्हूण तुका कोणाचेर देवाचेर हो जेजून सांगिल्ले ते भाशेन आपल्याचेर हिंगा तर आमी बावाट दवरपा पडलो बाप पुत्र आनीक पवित्र आत्मो सातीस त्रिराजीचो एक देव 27 मार्तान जेजूक म्हणलें ओ येसुमिया संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण म्हाका बावाट आसा आतां असो हिंगा जेजू देव म्हणून असो हिंगा मार्ता सांगता आनीक पाटी तर जेजू देव म्हणून हुंय बरयलो आहा हें चोय मार्ता सारकें
कन्फर्म प्रोफेस आनीक सारकें सगल्यांक शिकयता हेंचोय. थिंगा जेजू गेले शीस आनीक सगलो लोक आहलोलो, जेजू एकलो नासलो थिंगा. ते वाटेर परतून येताले पावत येयल्ले मार्तागे घरा कडेन. तर ते भायर सरोन गेले. तर तेंगे घराको पाचारून जायतो लोक येयल्लो. तोय तेजे बाराबर धांवलो आसतलो. मार्ता खूंय धांवता काय म्हणून. कित्याक भाव मेलो आहा म्हणटच ह्या लोकांचेर लोक दोड दोन आसता की डिप्रेशना येवन ती कितें वायट बी करीत म्हणून अशें करून. तर तेगेली घोची आनी कोण तेजी दोड दोन आहलीं तेंका चोयतालीं तीं तेजे बाराबर धांवलीं आसतलीं. तर सगल्या लोकांक मार्तान साप साप सांगिल्लें की जेजू देवाचो पूत, क्रिस्त देवाचो पूत. क्रिस्त म्हळ्यार कितें? सोरवोंडार, एनॉयटेड वन. सगल्या देवाच्या कृपेन भरलेलो तेका क्रिस्त म्हणटाय. जेजू क्रिस्त. तुमी क्रिस्त म्हळ्यार जेजू गेल्या सरदेव मोसोजमुचे ना. जेजू क्रिस्त म्हळ्यार देवान म्हाकलोलो. आतां हांव पळय आहा ते भाशेन एनॉयटेड वन. आमी पळय म्हणटाय तें देव आमगेल्या उतरांनी देव कोन्न उडयता. एक म्हणटा एनॉयटींग ऑफ द होली स्पिरीट. एक म्हणटा एनॉयटींग. तर जेजू एनॉयटेड वन, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत. तो तूंच म्हूण म्हाका भावाट आसा. आनीक हितू आनीक कांय ना. दाल में कुछ काला है म्हणटा तेसो आनीक कांय ना. सारकें साप साप सगल्या लोकां हुजीर मार्तान जेजूक सांगिल्लें. जोरूय पूण मार्ता तितूले देवा गेले सगल्या उगोत जेजू येता दोणा सारके कान दिन चित दिन आयक नाहलोले. तरी पूण तेका इतुली गॅरंटी आहा की जेजू देवा गेलो पूत. आनीक आमकोडे इतुलें आतां हातींत आसोन आख्खो जेजून पळय प्रवचन केलां आख्खेच तें आमगेल्या हातीन आहा तें बायबल. वो आतां मोबायलां आहा. तूं हूंय ट्रॅव्हल जाता हूंय वयता तुज्यान ऑडियो देखून बायबल आयको जाता काना इयरफोन घालून. पूण तुमी कितें कोताय? ऑडियो बायबल डावनलोड करून तुज्यान सदांकाल आयको जाता. हांवें देखून डावनलोड करून दवरलो आहा ऑडियो बायबल. तो केन्ना तुज्यान काना घालून आयकपा जाता. हें पळय संवसारी पळय कांतरां आनी कॉमेडी तें आयकोन तें चोयलो परस हो घालून दवरे घरां. तुमगेलें वायट हातींतलें पयस वयतलें नपयस जातलें. 28 अशें म्हणटच ती आपले भयणी मारयेक आपोवंक गेली आनीक तिका कुशीन व्हरून म्हणलें गुरुजी हांगा आसा आनीक तुका आपयता. हें आयकून मारी रोखडीच उठली आनीक ताचे जेजूचे सोरशीं गेली. जेजू अजून ग्रामांत पावूंक नासलो. पूण मार्ता ताका मेळ्ळोली थंयच आसलो. तर जेजू पळय मार्ता भायर मेळपा येयल्ली तेंगेले वाड्यार. थिंगा आहलो जेजू. जेजू आहलो ना पूण मार्ता घारा वचोन मारयाक आपयन घेवन येयली. तिका घरांत बुजवण दितालीं तीं जुदेयकारां. मारिया वेगींच उठता आनीक भायर वेता ती पळोवन ती सोमादी सोरशीं रोडूंक. ती सोमादी सोरशीं मारिया मार्तागे भयण ती सोमादी सोरशीं रोडूंक वेता म्हूण चिंतून तिच्या फाटल्यान गेली. तर आतां सांगता तुमकां हांव की कोण मेल जाल्यार तेजे थोडे दीस दोळे दोन आसताय की तेगेले पळय काळजाचे पळय उमाळे आहाय तेजेर डिप्रेशन येवन कितें करीत बी म्हणून अशें करून. तर तेंचे घोची दोळे दोन आसताय. जेजू आसलो थंय पावतोच जेजूक पळोवन मारयेन ताच्या मारिया जेजूच्या पांयां पडली. मारयान म्हणलें सुम्या तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. मारिया रडटाली ती आनीक तिचे सांगाती आयिल्लीं तीं जुदेयकारां रडटालीं ती पळोवन जेजू भोव कळवळ्ळो आनीक सगलोच तोरतोरलो. तर हिंगा आतां मारिया जेजू गेलें इतुलें प्रवचन आयकताली. तरी पूण मारयेक मारियान जेजूक सांगिल्लें चोय सेम मार्तान पड सांगलोलें तेंच मारियानूय सांगिल्लें सोमिया तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. सेम उतरां. मारियाक इतुलो जेजूचेर भावाट आहलो. मारिया ट्राय कोतालें जितले फावटी जेजू येता तितले फावटी बसून जेजू कितें सांगोत तें आयकपाक. पूण तेणें इंच दुबावाची
उतरां मारयानूय म्हणलें तर आमकांय कातोलिकांकूय ओ आमी जल्मासान पडे आमी कातोलीक आहाय आमकांय होच दुबाव आहा देव आमगेलें मागणें कित्याक आयकोना देव तर आसलोलो जाल्यार म्हाका हें वायट जावपाचें नासलें आमगेले फामिलींत हें भुरगेपणी मोन्न जाताय ती जावपाची नासलीं तर आमगेली हिंगा मारिया भाशेन हुंय तरी आमी सगळीं कातोलिकां चुकलें तर आमी आतां उठया आनीक हें पळय नेणारपण पळय आमी दोळ्यांचेर हाडलें कोरपां नेणारपणां कोरप पळय आमी दोळ्यांचेर हाडलें ती आमी भायर मारया काडून वो होन भावार्थीपण आमचें मोदें वोसोन आहा सगळें वायटाक लागोन आमकां हेणें तेणें हें तें आमच्या कानांत आनी सारकें मेंदवांत आनी काळजांत पळय भरलां हें सगळें वायट तेजेर आमी फोंट मारया आनी कितें भायर मारया जिवितांतुलें नाजाल्यार मारिया आनीक मार्ता भाशेन जोरी तोरी जेजू तेंगे येतालो शिकयतालो तोरूय पूण तेका दुबाव उरलो की हें आनीक आतां 4 दिसां उपरांत आनीक जेजू कडेन कांय जावपाचें ना जेजून विचारलें लाजारासाक तुमी खूंय घाला ताणीन ताका सांगलें जेजूक सांगलें सुमया ये आनीक पळय जेजूक रडूंक आयलें देखून जुदयकारांनी म्हणलें पळयात हो ताचो कितलो मोग कोरी पूण तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणलें आणे न्हय रे कुड्ड्यांचे दोळे उगडले तर ताच्यान हाका मोरनांतलो निवारूंक जायनासलो आतां सगलो पळय लोक विटनस आहा वचय हिंगा सगलो एकठांय आहलो सगल्या लोकांक हे बेतनी गांवच्या लोकांक खबर आहा की जेजून सगळीं अजापां मिलाग्रो केल्यो आनी करीत आहा म्हणून तर ते म्हणटाले की एका लाजारसा तेगेल्या फ्रेंडाक मोन्नांतलो जेजून साल्वार करपाक जातालो पूण करूंक ना कित्याक काय हेच तेंगेलो आतां हो संबंद जालो आहा व्हडले कुड्ड्यांगे दोळे उगडले पूण हो मोत्तालो दुयेंत आहलो तेका बरो करपाक आनीक सोंपें आहलो हेच तेंगेलें मुतींत बरें आहा म्हणटा वायट कांय ना हितून तेन्ना नव्यान सगलोच कळवळोन जेजू समाधीशी आयलो ती एक दोळ आसली आनीक तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोली फातर ओडलोली तर होंडा भितर घान एक फातर लायलोली जेजून म्हणलें फातर कुशीन काडात मार्थान मेल्ल्याचे भयणीन म्हूण लाजारस पुल्लो आहा तेगे भयणीन मार्थान म्हणलें कित्याक ती भयण तेगेली ताका म्हणलें जेजूक म्हणलें सुम्या आतां लाजारसा घाण मारतली ताका 4 दीस जाले तर आमगेली इंच पळया खबर जाली आमगे इंच तुमी कोणाच्या हॉस्पिटलान खबरी गेली तुका हें जावपाक फावो नासलोलें कित्याक आतां तूं ऑलरेडी जालें तुका तूं ऑलरेडी दुयेंत जालो हॉस्पिटलान पडलो आतां तूं भोगिता एशें लोकांगेलें हें तुका आतां भोगूंक पडलें हितूलो आनी भायर सरपाचो तुका उपाव ना जे परी मारतान म्हणलें सुमया आतां ताका घाण मारतली ताका 4 दीस जाले तर आतां लोकांक एटॅक येवन लोक हॉस्पिटलां आहा कोणागे आनी केसो प्रॉब्लेम आहा तुमी जाणा केसो प्रॉब्लेमा लागून तुमी हॉस्पिटलां खबरी वयताय ती आनी तूं म्हणटा हें तुका जावपाक फावो नासलोलें वो जावपाक जाय नासलोलें पूण आतां तुका जालें न्ही आतां तुवें भोगचें पडलें एशें जाता तो उर्थ हितून आनीक भायर सरपाचो उपाव ना दोतोर गोड तुका पिल्ल दीत आनी कितें करीत पूण तुवें ऑपरेशन करीत तुवें हितूनूय आतां हे रेब्यान तुवें लोडपा पडलें उरलोलें जिवीत मारताक सुजमणी तेशी जाली की आतां हो मेलो कुसोलो काबार